नमस्कार, पोया अपडेट खबरो। दिल्लीतले सामूहिक बलात्कार आणि खुनाच्या केशीत चारूय नराधमाक फाशी, साकेत ट्रायल कोर्टान फरमायली ख्यास्त। वेचणूक प्रतिज्ञापत्रांत चुकीची फटीची म्हायती दिवपी वा म्हायती लिपोवप्यांक वेचणूक लढोवंक मेळची ना, सुप्रीम कोर्टाचो वेचणूक आयोगाक आदेश। विष्णूचे सरकारा आड गणपती गाराणे, बहुजन समाजा खातीर सर्वसामान्याचे सरकार हाड, फुडल्या वर्सभरात क्रांती घडय, व्हिडिओ घालो फेसबुकाचेर। गोयचे लुसोफोनिया गेम्साचो फुडार थारतलो माकाव 22 तारखेर। भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचेर बंदी घाल्ल्यान प्रस्न, वांटो घेवपाचेर 11 देशांचो चल्ला फेरविचार। स्टील मंत्रालयाचो गोयच्या मिनाचेर दोळो, निर्गतीचेर बंदी घालची, स्थायी समितीची केंद्राक सुचोवणी, कमी ग्रेडीचे लोखणा मीन देशी उद्देगांनीच वापरचे म्हूण यत्न। आणि इफ्फीची प्रतिनिधी नोंदणी आज सावन 7 नोव्हेंबर मेरेन रजिस्ट्रेशन, म्हायती प्रसारण मंत्रालयान इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सी कडच्यान मागयले प्रस्ताव। खबरो विस्तारान। दिल्लीत जाल्ले सामूहिक बलात्कार आणि खुनाच्या केशीत कोर्टान चारूय नराधमाक फाशी फरमायली। साकेत ट्रायल कोर्टान शुक्रारा दनपारां हो निकाल दिलो। डिसेंबरांत दिल्लीत घडिल्ल्या ह्या घडणुकेत 6 नराधमांनी मेळून बसीत सामूहिक बलात्कार केल्लो आणि धांवते बसींतल्यान ताका भायर वडयल्ले। कोर्टान चारय आरोपींक बलात्कार आणि खुना खातीर मंगळारा दोशी थारायल्ले। बुधवारा ख्यास्तीचेर सुनावणी जाल्ली। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, दामनी दिल्ली गैंगरेप केस जो 16 दिसंबर वाली घटना का केस था, जो 9 महीने से चल रहा था, उसमें जजमेंट पूरी तरह से सरकार के इशारे पर किया गया है और जज साहब ने सभी एक्यूज को बिना कुछ सोचे समझे, केवल राजनीतिक दबाव में, बिना किसी गवाही को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए, सभी कन्विक्ट को, जो चारों दोषी थे, उनको बराबर का अभियुक्त मानते हुए सभी को फांसी की सजा का ऐलान किया है। अगर फांसी देने से बलात्कार रुक जाता है तो हम हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, और अगर 2 महीने के बीच में भी घटनाएं हुई तो इसका मतलब आप जो मैसेज की बात कर रहे थे, जो संदेश देने की बात कर रहे थे, वो पूरी तरह से गलत और नाइंसाफी है। सामूहिक बलात्कार आणि खून करपी चारय गुन्यांवकारांक फाशी दिवची म्हूण सगळेकडच्यान मागणी जाताली। तांकां चडांत चड ख्यास्त फावो म्हूण पुलिसांचे आदोगादान कोर्टा मुखार बुधवारा आर्ग्युमेंट घाल्लो। बचाव पक्षाचो आदोगाद म्हणटा ते चारय जाणांचो गुन्यांवकार म्हूण फाटलो रिकॉर्ड ना, ते फाशीक पात्र ना, तांचो गुन्यांव असामान्य न्ही। 6 नराधमांनी मेळून निर्भयाचेर चालू बसीन बलात्कार केलो आणि उपरांत ताका बसींतल्यान भायर उडयले। 6 गुन्यांवकारांतलो एकलो अल्पवयीन, एकल्यान आत्महत्या केली। उरिल्ले 4 जाण मुकेश सिंग, विनय शर्मा, पवन गुप्ता आणि अक्षय ठाकुराक कोर्टान मंगळारा बलात्कार आणि खुना खातीर दोशी थारायल्ले। आरोपी आड 13 आरोप कोर्टान सिद्ध जाल्ले। डिसेंबरान दिल्ली घडिल्ले हे गजालीन सगळो देश शॉकात जालो। घडणुकेन राजधानी दिल्ली आणि थंयचे सुरक्षा वेवस्थेची लज वाऱ्यार घाली। बलात्कार विशींचो कायदो सरकारान बदल्लो, मात अश्यो गजाली घडपाच्यो उण्यो जाले ना। बलात्कार करतल्याक फासार मारल्यार तरी हे गजालीचेर नियंत्रण येत म्हूण लोकांक आशा दिसता। आरोपी ही केस आता वयले कोर्टान व्हरपाची तयारी करतात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। वेचणूक प्रतिज्ञापत्रांत चुकीची वा फटीची म्हायती दिवपी वा म्हायती लिपोवपी उमेदवारांक वेचणूक लढोवंक मेळची ना, तांची फॉर्मां भायर मारतले, तांची उमेदवारी रद्द जातली अशें सुप्रीम कोर्टान निकालांत स्पश्ट केलां। वेचणूक आयोगाक सुप्रीम कोर्टान ही गजाल करपाक सांगल्या। एके जनहीत याचिकेचेर सुप्रीम कोर्टान हो इतिहासीक निकाल दिलो। वेचणूक प्रतिज्ञापत्रांत उमेदवाराक कसलीच म्हायती लिपोवंक मेळची ना वा चुकीची म्हायती दिवंक मेळची ना। वेचणुकेन पारदर्शकताय येवची म्हूण शुक्रारा सुप्रीम कोर्टान हे गजालीचेर इतिहासीक निकाल दिलो। वेचणूक लढोवपी उमेदवाराक प्रतिज्ञापत्राचेर सगळी म्हायती दिवची पडटली। कसलीय म्हायती लिपयली वा चुकीची म्हायती दिल्यार
वेंचणूक आयोगान ताची उमेदवारी भायर मारची असो आदेश सुप्रीम कोर्टान दिला. रिसर्जन्स इंडिया हे एनजीओन घाल्ले याचिकेचेर सुप्रीम कोर्टान हो निकाल दिलो. सुप्रीम कोर्ट म्हणटा, वेंचणूक लडोवपी उमेदवारा विशीं सगळी म्हायती आसप हो मतदारांचो मूलभूत अधिकार. उमेदवारान प्रतिज्ञापत्राचेर म्हायती दिवंक ना, लिपयली वा चुकीची म्हायती दिल्यार उमेदवारी अर्ज भायर मारचो. प्रतिज्ञापत्राचेर दिल्ल्या सगळ्या प्रस्नाच्यो जापो दिवप उमेदवाराक सक्तीचे. प्रतिज्ञापत्राचेर दिल्ले कॉलम उमेदवार रिते दवरूंक शकना. ताणें लागू जायना वा खबर ना वा नील हातूंतली कितें तरी एक जाप दिवंकूच जाय. आज मेरेन एखाद्या उमेदवारान फटीची वा चुकीची म्हायती दिल्यार वेंचणूक आयोग ताचो उमेदवारी अर्ज भायर मारूंक शकनाशिल्लो. आतां निकाल आयिल्ल्यान उमेदवारी भायर मारपाक शकतलो. ख्यास्त भोगपी राजकारणी वेंचणुकेन अपात्र थारता आनी जेलीन आशिल्लो राजकारणी वेंचणूक लडोवंक शकना ह्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाक राजकी पक्ष सध्या विरोध करतात. आतां सुप्रीम कोर्टान गुड्डलसावा करपी उमेदवाराक आनीक एक धपको दिला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. विष्णून सरकारा आड आतां गणपतीक घराणें घालां. फाटल्या 2 वर्सांत गोंयांत कितलेशेच प्रस्न उप्रासल्यात. सोडोवपी वाली ना. सध्या चल्लां ते वयल्यांचे आनी पोटां भरिल्ल्यांचे राज्य. भोवजन समाजा खातीर गोंयांत सर्वसामान्यांचे सरकार येवचे इतले मेरेन विष्णून मागलां. हे घराणें 4 चौगांनी आयकुचे म्हूण विष्णून ते फेसबुकारूय घालां. पक्षाची सुत्रां सांगता ते प्रमाण चवथी उपरांत पक्ष विष्णूच्या विशयाचो निकाल लावपाचो आसा. त्या प्रमाणे आज गोंयांत एक काय संकश्टां लागलेली आहा 2 वर्सां सावन अजून मेरेन मिटोना. आख्या गोंयचो लोक रडटा. गोंयचो लोक सुखी ना, समाधानी ना. तांचे मुखार खूब प्रश्न आहात. ते प्रश्न सॉल्व करपी कोण ना. त्या प्रश्नाची उकल करपाक कोण फुडें सरना. आनी अशा वेळार लोक आशेन तुजे कडेन पळयतात तेन्ना तुवें तुज्यान कितें तो मार्ग काडचो. जे कोण परिस्थिती बरी करपाक झगडटा तांच्या फाटल्यान तुवें उबो रावचें. जे कोण सत्याची बाजू घेवन रावतात तांच्या फाटल्यान तुवें उबो रावचें. जे कोण नितीची बाजू घेवन रावतात तांकां फुडें वचपाक तुवें प्रेरणा दिवची. तुज्या तितून एक नवी क्रांती ह्या गोंयांत जावची. आनी गोंयचो जो बारीक लोक आहा, बहुजन समाज आहा, समजा हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम भाव ह्या सगळ्यांनी मिळून मिसळून वागचे खातीर तुजेच आदारान सर्वसामान्य लोकांचे जे राज्य ह्या गोंयांत येवचें अशें आमी तुजे कडेन मागतात. ही स्थापना करता आसतना सुद्दां आमी हेच मागलेले आनी आतां तुका निरोप दिता आसतना सुद्दां आमी तुजे कडेन मागतात की तुज्या मनान आहा तशें बरें राज्य घडय. ह्या राज्यान गरीबांक स्थान आसूनी. ह्या राज्यान जे कोण कामगार आहा तांकां स्थान आसूनी. ह्या राज्यान जे नाडलेले पिडलेले लोक आहा तांकां स्थान आसूनी. सध्या सगळें वयल्याचें राज्य जालां आनी जेंची पोटां भरलेली आहा तेच लोक हांगा राज्यार बसल्या. हेजो निवाडो तूं कर. तूं वाट दाखय आनी तूं ठरय तुका कितें करपाचें तें. आमी सगळे तुजेर सोडटा. पूण ह्या तुज्या 1 वर्सा भितर कितें तरी चमत्कार गोंयांत करून दाखोवचो अशें आमी तुजे कडेन मागता. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.